येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. उमेदवारी भरच्या निमण्या दिसा आदीं गोंयांत उमेदवारी अर्जाची सुनामी. खुबशा वडेगाद आनी बंडखोर फुडाऱ्यांनी भरले उमेदवारी अर्ज. फुडाऱ्यांचे पक्षांतर बंद जावपाचें घेना नांव. आयज नंदादीप रावत आनी आपली घरकान्न प्रिया सयत काँग्रेस सोडून भाजपांत केलो प्रवेश. कोरोनाचे तिसरे ल्हार आसा चालू, पूण नेम फाट्यार मारून बागा वाठारांत आयला पार्ट्यांक ओतो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 2.86 नव्या कोविड-19 केसीची नोंद जाली. जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 16% वयल्यान 19.5% पावला. जाल्यार गोंयांत सध्या 955 नव्या कोविड केसीची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 15 जाणांक मरण आयलां. पळयात. पॉझिटिव्हिटी रेट 30%चेर पावली आसली तरी फाटले कांय दीस कोविड केशी कमी जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटात. दुर्दैवान आयज 15 जाणांक मरण आयलें. भितरले 9 जाणांनी वासीन घेवंक नाशिल्ले. लोकांनी आपली दोनूय वासिनां घेवची आनी जे कोण पात्र आसात तांच्यांनी बुस्टर डोस लेगीत घेवचो अशी मागणी भलायकी खात्यान केल्या. Today we have 15 deaths. Today we have 15 deaths, 15. Okay, and of those 15 deaths again, 13 deaths are in GMC, one is in South Goa private hospital, and one is non-institutional death. And once again, 9 of these 15 deaths are not vaccinated. Lakshan Gyat, after having 1 year and say 16 to today it is 27. So 1 year and 11 days of vaccination campaign chalu asa continuously. In spite of that, today we have 15 deaths, of which 9 haven't taken a single dose. Third wave one, 53% people are such that they died and didn't have a single dose. So it clearly indicates that people who are dying, most of them do not have their vaccination done. So one major reason. And I tell you again, the statistical data and the data that has come forward tells us that one dose of COVID vaccine, may it be anything, it could be Covishield, it could be Covaxin, it could be Sputnik, it could be Johnson & Johnson, it could be your Moderna, it could be Pfizer. What data suggests is that with one dose, the protectivity is as much as 50%. With 2 doses, the protectivity is around 70%. And with 3 doses, the protectivity is around 90%. So it goes beyond saying that if you take all the doses, you are well protected. And when I say protected, what percentage I have told you now, it is protection against the death. We still will get infected out of whatever number of vaccines we have taken, but complications will be less, hospitalization will be less, and death certainly will be less. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 2.86 नव्या कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 16% वयल्यान 19.5%चेर पावल्या. महाराष्ट्र आनी दिल्ली सारक्या चडशा राज्यांनी कोविड केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा, अशें केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान म्हटलां. तशेंच कांय राज्यांनी कोविड केशींचो आंकडो वेग घेत आसा आनी ताचेर आळो हाडपाक फावो ती उपाय योजना घेतले, अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलें. एक स्थाई पर जहां कुछ स्टेट्स में केसेस और पॉजिटिविटी बढ़ रही है, दूसरा कुछ स्टेट्स में हमने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड को भी नोट किया है. जैसे मुख्यतः हम देखें तो महाराष्ट्र में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस एक अर्ली इंडिकेशन के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है. इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक स्थाई पर कुछ हद तक पॉजिटिविटी में डिक्रीज हुआ और साथ ही केसेस की संख्या में भी कमी आई है. दिल्ली में एक डिस्टिंक्ट डिक्रीज इन पॉजिटिविटी और केसेस की संख्या में नोट किया गया है. उड़ीसा, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में भी डिक्रीज इन पॉजिटिविटी एज वेल एज केसेस को नोट किया जा रहा है. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायतीनुसार 95% लागसार लोकांक वासिनाचो पयलो डोस मेळ्ळा आनी 74% लोकांक दोनूय डोस दिल्यात. 15 ते 18 वयोगटांतल्या 59% लोकांचें वासिनीकरण जालां. जाल्यार आतां पर्यंत 97.3 लाख बूस्टर डोस दिल्यात. एक एफर्ट वैक्सीनेशन कवरेज का भी चल रहा है और अब तक देश में
63.84 करोड़ डोजेज टोटल एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जिसमें से 88.98 करोड़ डोजेज देते हुए 95% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को हम देश में कवर कर चुके हैं। इसी तरह से उसमें से जो एलिजिबल लोग हैं उसमें 69.52 करोड़ डोजेज देते हुए 74% ऑफ पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को हम सेकेंड डोज के द्वारा भी कवर कर चुके हैं। देश में एक नई प्रक्रिया के रूप में प्रिकॉशन डोज जो शुरू की गई थी 60+ लोगों के लिए जो कोमॉर्बिड हैं, उसमें अब तक 97.03 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही पॉपुलेशन अबव बिटवीन 15 टू 18 ईयर्स के लिए जो यंग अडोलसेंट के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, उसमें अब तक 4.37 करोड़ डोजेज देते हुए 59% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन अब तक कवर की जा चुकी है। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। कोरोना व्हायरसाचे तिसरे ल्हार चालू आसा, पूण बागा नायट लायफ नेटान चालू आसा। कळंगूट पोलिसांनी ऑर्डर काडल्या, पूण बागा हांगा नायट क्लब कायदो फाट्यार मारून पार्ट्यो करतना दिश्टी पडटा, पूण ह्या पार्ट्यांचेर कसलीच कारवाय जातना दिश्टी पडना। कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकार हाणें राज्यांत कोविड-19ची वाडीव थांबोवपा खातीर आनी विधानसभा वेंचणुके खातीर लागू आशिल्ल्या आचारसंहिता लक्षांत घेवन सगळे मसाज पार्लर, स्पा, डान्स बार हे बंद करपाचो आदेश चालीक लायिल्लो। जो मेरेन राज्यांत कोविड वाड नियंत्रणात येना तो मेरेन ह्या ऑर्डरीचे उल्लंघन करप्यांचेर कडक कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो। पूण बागा एका हेमस डान्स क्लबात नेटान चालू आशिल्ल्या पार्ट्यांचो आनी पुलिसांचो गोवा 365 पर्दाफाश केलो। नवे वर्साक जशी गर्दी आसता तशी गर्दी ह्या क्लबा भायर दिसून येता। रस्त्याचेर व्हडा प्रमाण ट्राफिक जाम जाल्ले, हांच्या फाटल्यान राजकीय हात आसूं येता अशें दिसून येता। गोवा 365 खातीर बागाच्यान समीप नार्वेकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। दक्षिण गोंयांत लेगीत निमाण्या दिसा उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो। जायते हेवीवेट आनी अनुभवी राजकी फुडाऱ्यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले। पक्षविरोधात बंडखोर जाल्ल्यान जायते नवे चेहरे पळोवपाक मेळटात। 28 जानेर ही उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख। अर्जाची छाननी 29 जानेराक जाल्यार उमेदवारांनी नांवां फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 30 जानेर आसा। असेंब्लीन हांवें सारके कितले इश्यूज घेयले, मुगे कॉन्स्टिट्युचे आनी मुगे भायले आख्खे गोंयचे गोंयकारां मानले ते। सो हे काम चोयन हांव मुगे लोकां कडेन एक काळजांतल्यान विनंती करता। आय एम अपीलिंग टू दॅम टू हेल्प मी। ऑल द वर्क आय हॅव डन, this time you help me and I will prove that I will be much better than the rest. जो तेंको जो सपोर्ट आम आदमी पार्टीक आज मेळला तो आमी झेडपीक निवडून हाडून बाणाल्यान दाखयलो। आज तो झेडपीक जो मुवमेंट कॉमेस जाल्लो तो आज गोंयभर आज हो मुवमेंट आख्या गोंयांत पातळिल्लो आहा। दुर्दैवान फाटल्या 10 वर्सां सरकारांतले भागीदार जावन सुद्दां मंत्रीपदां घेवन सुद्दां कांयच कामां करनासतना फातोर्डेचो डुप्लिकेट विकास दाखयलो गेलो वता। ताजे सगळ्या लोकां कडेन पर्यंत हें पाविल्लें आसा आनी एक बरें सकारात्मक पॉझिटीव अशें उर्बा घेवन हांव ह्या मतदारसंघांत सगळे कडेन आतां पर्यंत भोंवलां। 50% 60% पर्यंत पाविल्लो। दामबाबान ह्या दामबा स्थळाचेर हांवें काम केलें, 2 फावटी नगरसेवक जाल्लो आनी आज परत म्हाका ह्या स्थानाचेर काम करपाची संदी, ह्या स्थानाचेर नोकरी करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी। बीजेपीन म्हाका सिलेक्ट केलें हांगा की तूं बाबू मडगांवान उबो राव। तो पेडण्याचो सीट तर आमचो येताच, आनीक सीट आमचो हो येवपाक जाय। गेली 27 वर्सां आमचे ना, हातींतलो गेल्लो तो परत कॅच कर म्हणून म्हाका हांगासर धाडलो। कितें उलोवपाचें विक्ट्री न्हू, आनी कितें उलोवपाचें तुज्या वयर कितें हय विक्ट्री बोथ आर विक्ट्री। इज अ पीपल विक्ट्री, नॉट मायन, नॉट हा पीपल ऑफ नावेली एंड पीपल ऑफ बेलावली। लोकांची विक्ट्रीचेर आमी जिखली। गोंय हे जे इलेसांव आहा हे इलेसांव म्हजें हॅट्रीक जातलें जाल्यार कोण कितल्या मतांनी पडटलो ताजे इलेसांव न्ही, हे इलेसांव गोंय साल्वार करपाचें। भारतीय जनता पार्टीचे कार्य वास्कोन गोंयान मुरगांवान न्हय सबंद देशांत कार्यकर्त्यांच्या जिवाचेर चलता। म्हणजे इलेक्शन्स येयले जाल्यारच कॅम्पेनिंग चालू आसता। म्हणजे कॅम्पेनिंग इलेक्शनाक पण काम चालू आसता ते 365 दीस सदांच चालू आसता। सगळे कार्यकर्ते
आपापलो रोल करीत असता आमची संघटना मजबूत असता म्हणून भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशात पॉवरफुल पार्टी. लोकांक सांग टेक केअर ऑफ कोविड कित्याक वोटिंगा लोक भायर सरपाचे आनी कोविड इज मेजर फॅक्टर. आय होप इट गोज डावन. सेकंड सांगपा लोकांक वोट फॉर काँग्रेस पार्टी कित्याक वोट बिकॉज इन्फ्लेशन इज मेजर फॅक्टर. जे कितें केजरीवालान 300 युनिट लायट फ्री दिवपा म्हटलां, तीर्थयात्रा जे म्हटलां, जे मतदान जातले ते कमीच कमी 80 to 85% मागता आणि लोकांक सगळ्या लोकांक गोंयचे कळून आयिल्ले आसा की ह्या देशाक मोदी शिवाय दुसरो कोण ना. गोवा 365 खातीर मडगांव, वास्को आनी फोंडेच्यान हिरू महाले, कृष्णा नायक आनी संदीप तुयेकार. फाल्यां उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख जावन राविल्ल्यान उत्तर गोंया बिरेस्तारा उमेदवारांची सुनामी आयली. जायते हेवीवेट उमेदवारांनी आनी भाजपाच्या बंडखोरांनी लेगीत अर्ज दाखल केले. 28 जानेर ही उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख. अर्जाची छाननी 29 जानेराक जाल्यार उमेदवारांनी नांवां फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 30 जानेर आसा. भगवतीचो आशीर्वाद घेवन आयज नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करपाचो आहा आनी आयज म्हाजे सगळे कार्यकर्ते सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिला आनी सगळ्यां जाण खूब म्हाका साथ मेळटा. आतां लोक आतां आमकां भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जायत आहा. तशेंच आतां पंचायती म्हणा नाका म्युन्सिपाल्टी सगळी आमच्या हेतून आसा. तशेंच म्हाका भारतीय जनता पार्टीन म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आसा. ताका लागून हांव तांकां थँक्स म्हणटा. आनी आयज नॉमिनेशन फॉर्म भरतरीत आमी सगळे जाण म्हाजे कार्यकर्ते आहा तेंचो म्हाका आशिर्वाद आसचो आनी असोच भगवतीन आशिर्वाद दिवचो म्हाका आनी हेच्या फुडें सगळे बरोबर येवचें न्हय. हांव इंडिपेंडंट असल्यामुळे 10 जाण म्हाका प्रपोज करणारे येतले. हांवें 2 फॉर्मां भरपाची ठरयल्यान त्यामुळे पहिले 10 आणि परत दुसरे 10. सर, आमदार म्हणून निवडून आयला तुम्ही भाजपान परत पाठिंबा प्रश्नच ना. हांव ह्या तालुक्याचे हित, ह्या तालुक्यातले जे पेंडिंग प्रकल्प आसात ते प्रकल्प पूर्ण करपा खातीर ज्या लोकांची मदत घेवची पडटली ती हांव समर्थपणे घेतलो. म्हाका आतां मुख्यमंत्री जावपाचें ना, मंत्री जावपाचें ना. म्हाका करपाचें आसा म्हणजे शेवटचे टर्म जे आसा ह्या टर्मात असणारे हे 4-5 प्रकल्प. तेरेकोलचो पूल तसोच आसा. 30 कोटी आमी तेचेर मोडलेले. केवळ थंय 60 घरां आसा. 60 घरां खातीर 80 कोटींचो प्रकल्प ही असामान्य गोष्ट. पण पूल नासतना कितें हाल जातात हे पेडणेकारांनी आमी भोगलेले आसात. बीजेपीन काँग्रेसी मदीं एजंट सोडलेले आहा जे सगळे गोंयभर फिरपाचो प्रयत्न करता. काल सकाळी जो पार्टीन येवन लिडर म्हणटा हो गोंयभर फिरता हो खरो म्हणचे जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो अमित शहाचो हो एजंट आहा. हो बार्देजांतलो लिडर. सो हेंचेर लोकांनी विश्वास धरचो न्हू. हांव ठामपणे सांगता, प्रामाणीकपणे सांगता, हे फावटी टीएमसी आणि एमजीपी अलायन्स सरकार जाता आनी गोंयांक जी आमी आश्वासनां दिल्लीं आहा, गोंयांक आमी ज्यो स्किमी जाहीर केल्ल्यो आहा, ज्यो 3 व्हडल्यो आमच्यो स्किमी आहा, गृहलक्ष्मी, युवा शक्ती, घर मालकी, कोळ मुणकाराचे घर मालकी हक्क आनी ज्या लोकांक घर ना तांकां घर दिवप, ह्यो आमी प्रत्यक्षान 6 म्हयन्या भितर, सरकार जायना फुडें 6 म्हयन्या भितर ह्यो अस्तित्वान हाडटले. आयज हांवें हे माझे डिसिजन स्वताचे घेवंक ना, गांवच्या लोकांचे डिसिजन आसले. तशेंच आमचे वेल विशर जे माझे सपोर्टर आसले तेंचे डिसिजन आसले. तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन आमी सगळ्यांनी मेळोन एक डिसिजन घेतले की आम आदमी पार्टी ही बरी पार्टी आहा आनी ते पार्टीची जर तिकेट मेळटा तुका जाल्यार तूं ते पार्टीचेर कॉन्टेस्ट कर. आनी ते तशें घडोवन येयले. तुमी जाणात कशें कितें तें. एमजीन घात केलो तुजो? ना, हांव घात केलो म्हणना. एलायन्साक तांकां तिकेट गेली तेज्या बद्दल हांव कोणाचें अशें तेचेर अपप्रचार असो हांव कांय उलयना. ही एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका चलोन येयली. वाळपय मतदारसंघ आयज आमी पळयता हांगा जी गुलामगिरी हांगा एक जाल्ली आसा नाल्यार एक दहशत हांगा केल्ली आसा.
ती देशात ती घराणेशाही आहा ती खंय तरी काबार करपाचो टायम येयला आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जशें विश्वजीत राणेंक चॅलेंज केल्लें की आमी ती तेका चॅलेंज करून आमी तेजी जी घराणेशाही आहा आनी जी हुकुमशाही आहा ती काबार करतले म्हणून. सो तेचो आतां आयज आमी ऑफिशियली आमी फॉर्म भरला. सो ह्या डायरेक्शनान एक आमचें नेक्स्ट पावल हें एक जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. तिसवाडींतल्यान विविध राजकीय पक्षां कडल्यान उमेदवारी अर्ज भरपाक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. फाल्यां उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमाणो दीस आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या 4 मतदारसंघांतल्यान चडशा उमेदवारांनी आपले अर्ज भरल्यात. आयज पासून पणजेचें स्वरूप आतां खऱ्या रळंगणा भशेन जाल्लें पळोवपाक मेळटलें. 21 जानेर उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख. उमेदवारी अर्जाची छाननी करपाची निमणी तारीख 29 जानेर जाल्यार 30 जानेर पर्यंत उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवं येता. There are so many other parties also contesting. Why is one particular name you are taking out? We are going to fight with everyone. So I believe the people of Panjim knows me very well. So I guess I will get a overwhelming support. There will be impact on Utpal Parikar. As I told you, no. Am I getting elected unopposed? No. There are other parties also. Why you are giving importance to one person? There are other candidates also. You should give importance. No, you should give importance to other candidates also. You please don't take other candidates for granted. Other candidates are also strong candidates. Congress has also put a strong candidate. माता की जय, वंदे मातरम, टेलीफोन गुजरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. Really, at present, I'm not really thinking about a margin. We are just working hard, working together to see that there's a victory. And of course, when you expect a victory, you expect victory with a good margin. How confident you are? I'm very confident I'm going to win. So, like I say, it's not only me, it's everybody who works with me. It's all my supporters who've been there with us right from our first election. My Punch members who are constant support because they are the ones who are on the field working hard in the Panchayat cooperators. So it's all of this put together and also all that Babush has done all through the years that gives us a better edge over everyone else. Sir, just English. So today I filed my nomination for Panjim and I am confident that people of Panjim will give me their support to vote. बरेच गोष्टी आमच्या हातान हांगा आसना आनी केंद्रीय समिती जी आसा निवडणूक समिती ते फायनल डिसिजन घेतात आनी त्यामुळे योग्य ताका कितें सांगूंक जाय ते योग्य पद्दतीन समजोवपाचो प्रयत्न आमचे केंद्रीय नेतृत्व करतले. पण सिद्धेश नायक हो भारतीय जनता पार्टीचो नेतो, भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. बीजेपीन दोन्ही कडेन बरो कॅन्डिडेट दिवना. आमची ड्युटी आसा की बरो कॅन्डिडेट निवडून हाडचे म्हणून. शेवटी बीजेपी बाबू जेनिफर पार्टी जाल्ली आसा पूण आमकां ती पार्टी ते लोकांकूच नाका जाल्या. तुमी अशें ताळगांव भोंवा आनी पळया कोणाक विचारा सद्याक कितें परिस्थिती आहा ती. 10 वर्सांची राजवट जी आमदार लोकांक मेळना ते लोकांक ते तसले आमदार नाका. लोकांक जाय आमदार लोकां मदीं जाल्लो, लोकां मदीं जल्म घेतलो, लोकां मदीं सदांच आसतलो. जे लोकांक खात्री आसा टोनी बाब 3 टर्म कावन्सिलर मेयर आसलो 3 टर्म जो लोकां खातीर वावुरला, लोकां खातीर काम करता तो मनीस लोकांक जाय. आनी ताळगांवचे लोक जाणा टोनी आमचें कितें तरी बरें करतले म्हणून सगळे लोक आमी टोनी बरोबर आसा. हांव कॅन्डिडेट जावन आसा आमच्या वोटर्सांचो तालिगांवकारांनी म्हाका फुडें काडला आनी रिजल्ट तुमकां 10 तारखेर गमतले. 14 तारखेर वोटींग जाल्या उपरांत सुसेग घेतले आनी 10 तारीख आमी रिजल्टाक रावतले. आमकां पणजेचे आमच्या राजधानीची कितें दशा जाल्या ती आमी डेली भोगतात. सो म्हजो पणजेकारांक एकूच आश्वासन आसा
की तुमी ह्या वेळा म्हाका एक चान्स दिलो जाल्यार पयल्या टर्मान म्हणजे फुडल्या 5 वर्सांनी आय विल ब्रिंग द रेटींग ऑफ पणजी टू द टॉप 10 सिटीज इन इंडिया आनी ताच्या फुडल्या 5 वर्सां परत तुमी चान्स दिलो जाल्यार आय विल मेक पणजी नंबर 1 सिटी इन इंडिया एज पर द ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स. हांगा जी आमची राजधानी आसा ह्या राजधानी भितर कोणूय जो येवन रावता आनी म्हाका 22 वर्सां हांगा स्थानीक म्हणून गेल्ले आसा आनी आख्खो गोंयचो लोक हे सगळें जाणा की आर्टिफिशियल एक्सेप्ट केला एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट पणजेकारांनी एक्सेप्ट केला तुमकां पणजेकारांनी म्हजे आतां हेजेर मेसेजीस ज्यो आसा जेन्ना हांवें आज सकाळी कळयलें की हांव आज नॉमिनेशन फायल करता म्हणून ताचो रिस्पॉन्स म्हज्या फोनाचेर आसा. आमी फुडें सरले आमच्या गोंय राखपाक. आयज 20 वर्सान तालिगांवान एक फॅमिली राज चालू आहा. हे फॅमिली राज बंद करपाक आनी हे सगळे आयज इनलिगलिटी जे जाता तालिगांवान हे बंद करपाक आमी फुडें सरल्या आनी लोकांचो आमकां भरपूर तेंको आहा. वी हॅव द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑर अक्रॉस सेक्शन्स ऑफ सोसायटी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी विलियम रॉड्रिगीज. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचें राजकारण सध्या बरेच चर्चेत आसा. उमेदवार एका पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टींत उडयो मारीत आसात. आयज काँग्रेसीचो फुडारी नंदादीप रावत आनी ताची घरकान्न प्रिया रावत हांणी काँग्रेसीचो हात सोडून भाजपाच्या कमळांत प्रवेश केलो. पळयात. गोंयांत सध्या राजकारण बरेंच गजबजता. वास्कोच्या नंदादीप रावतान काँग्रेसीच्या तिकेटीच्या आशेन भाजपाक सोडून काँग्रेसीची वाट धरिल्ली. पूण ऐन वेळार जशें काँग्रेसीन आपली वास्कोची तिकेट भाजपाचो आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदाक दिली तेन्नाच नंददीप आनी ताच्या घरकान्नेन भाजपांत परत घर वापसी केली. पळयात. आयचे बीजेपी इंडक्शन आमचे हाजीर आसलेले मोहीन सर तेका लागून चड करून हांव ह्या पार्टीन येयला परतो येयला. वयतनाय सांगलेले सराक की सर हांव वयतां. तेणी एक 15 मिनटाचो लेक्चर दिल्लो म्हाका. वचनाका ती पार्टी धड न्हू तूं थोड्या दिसांनी परत येतलो. आनी म्हाका दिसता मोहीन सरान म्हटलेलें तशें जालें आयज. तशेंच आमच्या मदीं हाजीर आसलेली मॅडम युनियन मिनिस्टर दर्शनाजी तसोच म्हाजो मित्र तेणी सांगलें तुमकां अर्दें पूण हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना वास्को खातीर दिपक आनी नंदा एक जाता तेन्ना म्हाका दिसता दाजीची विक्ट्री ही कन्फर्म आसतली. म्हाका जाल्यार दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जेन्ना बारीकशे जेन्ना कावन्सील इलेक्शन जालें आनी म्हाजो लेडीज वॉर्ड केलो आनी कालुजा कडेन एकूच रिक्त 4 पिलर म्हणटालो. नंदा तुमी 4 पिलर नंदा दिपक हे 3 ओपी. हांवें सांगलें बीजेपीन वयता ते म्हाजें रॉंग डिसिजन जालें आनी आतां तुमी सांगा तुमी सांगता थंय हांव वयतलो. आनी म्हाका दिसलें खंय तरी आयज बीजेपीन हांवें सगळ्या म्हाज्या सपोर्टरांचे सजेशन्स आयडियाज घेवन जॉयन जाला आनी म्हाका विश्वास आसा मोहीन सर जावं दिपक नायक आसूं सीएम आसूं आमचा सीएमा कडेन हांव वचोन 1 to 1 उलयलो. तेणी म्हाका एश्युरन्स दिलें की आनी ताका सांगलें हांवें म्हाका मोहीन सरान फोन केलोलो म्हणून म्हटलें हांव मातसो इंट्रस्ट दाखयता आनी म्हाका दिसता खंय तरी जे म्हाका तेंच्यांनी सांगलां ते म्हाका फुलफील करतले. म्हाजे सपोर्टरांचे कितें आसा ते कामां जातली आनी म्हाज्या वॉर्डान आनी वास्को खातीर खंय तरी डेव्हलपमेंट जातलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. IMDच्या रिपोर्टा प्रमाण 31 तारीख सुद्धा हवामान सुकेच उरपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उपरांत 2 दिसांनी उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस वाड जावं येता. काल चडावत तापमान सामान्य तापमाना परस 3 डिग्री सेल्सियसान उणें जावन 29.4 डिग्री सेल्सियस जालें. जाल्यार उणें तापमान सामान्या परस 2 डिग्री सेल्सियसान उणें जावन 18.6 डिग्री जालें. जाका लागून हवामानात शीतळटा पळोवपाक मेळ्ळी. जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 20 डिग्री सेल्सियस जावन आयजूय हवामानात शीतळटा अणभवपाक मेळटली. आयज मळब नितळ उरपाची शक्यताय. 31 तारीख मेरेन हवामान थंड. आयज चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 20 डिग्री सेल्सियस. फाल्यां हलकें धुकें आनी दव पडपाचो अदमास. आयज आनी फाल्यां मळब नितळ. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोनाच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो. आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.